आमचे हाजे प्रमाणे हांवें आज इंटरप्शन रिपोर्ट आमी काडटात डिपार्टमेंटा सायडीच्यान की डेली इंटरप्शन्स खंयची एरियेक कशी जातात. सो आमची वर्साची जी इंटरप्शन्स आसात जून आनी जुलयाचो जो सारको पावसाळो म्हणटा तेन्ना तो माल्ली आनी तिरवाळचो 2च म्हयन्याचे 135 वरांचो मेळटा रिकॉर्डार. 135 वर जर का आमी धरले आनी ताका भागिले 24 वरांचो समज भागिले केले जाल्यार 5 दीस लायट ना 2 म्हयन्या खातीर माल्ली तिरवाळ वर्साक. सादारण 5 दिसाक 2 वरां, दिसाक 4 वरां, दिसाक 3 वरां असो करून 5 दिसाचे 2 म्हयन्या खातीर लायट ना अशें कॅल्क्युलेशन आमकां मेळटा. आनी हांवें ह्या वर्सा काडलें. ह्या वर्साक अशें तशें म्हणल्यार एक 5 ते 10 मिनटां 1 मिनटाची इंटरप्शन म्हळ्यार एक 17 इंटरप्शन्स मेळटा. 17 इंटरप्शन म्हळ्यार कितें 1 मिनटा खातीर आयली आनी गेली. ती चेंजीवरा लागून जाता. इतलो डिफरन्स तुमकां आज मागीर जाणवलो आसतलो की अंडरग्रावंड केबल हांगा घालून जे भुरग्यांक खूब दिसतात भुरग्याच्या अभ्यासा लागून आनी जे विशय सर घेवन बसला ताका आज फळाक पावले म्हणटा पळय तशें आमी आज जाल्ले आसा. तशें न्ही पूण आतांच्या ह्या जनरेशना वेळार अशें दिसता की सगळ्यो सोयी सुविधा आमी दिवच्यो. आमी आमकां जे कमी जालें तें आतां आमी सगळ्यांक दिवचें. आमी चिमणे तुमी बरीच जाणां आसतले जें चिमण्यो जोड्या शिकले आसतली. राती आमगेले केन्ना केन्ना पेट्रोल सोंपोवन केरोसीन सोंपोवन काळखान काडले आसतल्यो. पूण आमी टायम मेळटा तेन्ना अभ्यास केलोच आसतलो. पूण आयज त्या भुरग्यांक ह्यो सोयी सुविधा दिल्ले आसा की बऱ्या पैकी लायट टेबल लॅम्प घेया नाल्यार खंय बसा जाय तर पूण बरी लायट सगळे कडेन मेळटा. इंटरप्शन ना आनी असो खंयचोच गांव उरचो ना तसो पळोवंक गेल्यार की इतले भितरले रानां आसून सुद्दां तांकां वेवस्थीत लायट मेळटा. सो त्या खातीर हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे खूब आभार व्यक्त करता. आमचे गोंय सरकाराचे आभार व्यक्त करता. डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर्स तांचे हांव आभार व्यक्त करता. आनी तुमी सगळे गांवकरी जेणी हे सगळे कामां सपोर्ट केला तांचे हांव मनाक आजून उपकारी आसा. माल्ले तिरवाळचो अंडरग्रावंड केबलिंगाचे आज प्रारंभ करपा खातीर आज आमी सगळे जाण जमले आसात. स्थानीक सरपंच सविता तोडकर, सरपंच रशिका, तशेंच आमचे असिस्टंट इंजिनियर गोविंदा, तशेंच आदले आमचे एडिशनल इंजिनियर डॉक्टर तोडेकर, प्रभाकर गांवकर, गांवचे बुदवंत अब्राम, आदले पंच आनी गांवचे मुखेली पुष्टाबाब आनी आमी सगळे ग्रामस्थ लोक हांगा आसात. आमच्या सगळ्यांची मागणी आशिल्ली की आमकां की जशे बाकी कडेन सगळ्या कडेन अंडरग्रावंड केबलिंग लायट गेल्ली आसा तशाच प्रकारची हांगा मारलेय जावची. आनी झाडां पडले नंतर 2 दीस 4 दीस आमकां लायट मेळना हो अनुभव आमी घेताले. आतांच गोविंद साहेबान सांगलें की लागीं आमकां म्हणजे एवरेज पळयली जाल्यार 5 दीस लायट ना अशें विशय जातालो म्हयन्याक. असो जावपाक जायना अशे तरेतल्यान. आनी बाकी कडेन आमी सगळें अंडरग्रावंड केला. म्हणजे गांवडोंगर केला, खोतिगांव केला, नडकें केला, हें सगळें आमकां दिसता पडटलें. माल्ले कित्याक जायना असो विशय आसतलो. माल्लेसून तसो वायल्ड लायफाचे कांय विशय आसले कारणान असो उरलो. 2000 आमी 14-15 त्याच वेळाचेर करपाक आशिल्ले पूण त्या वेळाचेर जावंक शकलो ना. पूण तो प्रत्यक्ष आज जावपाक शकलो. जवळ जवळ आमी 5.5 कोटी रुपया हांगा हाचे खातीर खर्च करता लक्षांत दवरा. केवळ हांगा 5.5 कोटीच न्ही, मागीर लोलये पासून, पैंगीण पासून, आगोंद पासून वयल्याक न्ही आतां पर्यंत जे आसा न्ही फक्त लायटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग करपा खातीर 200 पेक्षा चड कोटी रुपया आमी खर्च केल्ले आसा.